विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेलो मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय नाव शिस्त. शिस्त म्हळ्यार कसले? शिस्त म्हळ्यार जीवनांतुले एक अविभाज्य अंग. शिस्त ना जाल्यार जीवनांतू एक संपूर्ण आनंद खंडित मेळू साधिना. आमी जल्लल चरडाद कोनूची एक समय विशयानकी तांकां पोट्टा घालचे विशयानकी तांकां न्हाणोच विशयानकी तांकां टायमार एक 3 म्हयन्यार ह्या खावोका त्या खावोका 6 म्हयन्यार ह्या खावोका मागीर ते घोड करतना शिकोरका म्हणजे एक शिस्त आपापी आमगेल्या हांगा भितर एक येवन आसता. तो शिस्त आमी परिपालन करता करता येताना चेडवांची के व्हड जातरी चेडवान लुटी करताना आमगेल्या हांगा भितरची के शिस्त उणी जावचे सुरू जाता. पडला म्हणजे बायल मनशाक ते चेडा पळोवंक येता मस्त काम जाता. अवंगल्यान तूं शिस्त आसना, घरान तूं कामान तूं शिस्त आसना, हें सामान्य जावन जावचेची ताका कसं नाही करूं जायना अनिवार्य तें. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ तामतो भितर जल्लल तितलें शिस्त केल्याक आमी करूंक साध्यशील तितलें शिस्त दवरून घेतलो म्हणजे जाल्यार आमकां जीवन सहनीय जाता. चेडूं सान आसतना लुटी करताची, सामान काडटा ती, सामान उडयता ती, आंग उडयता ती, तै उडयता ती, त्या नाका म्हणलें आमी नाका म्हणलें हें पुरा काडटा ती. तेन्ना आमी अयो देवा हें पुरा रितान पूर जाता देवा म्हूण सांगचे बदलाक आमी प्रप्रथम जावन आमगेल्या चेडवांक शिकोवका जाल्यार कसो म्हळ्यार खंयच्यो सामान काडलेले कडेन वापस दवरी म्हूण. खंयच्यो सामानू खंय दोकून काडल्यारीची वापस थंय दवरची. तो अभ्यास चेडवाक सान दोकून केले म्हूण जाल्यार त्या आंगा भितर तागेले वाड्डून त्या काडलेले कडेन दवर अभ्यास करता. आतां कितली घर कडे पळय गो नेल कटर केस, ते हॅमर केस, ते सुतल केस म्हूण बॉमरचे तुमकां एक पडचे पुरो जाल्यार ते दवरचे जाग्यार दवरलेले जाल्यार काडलेले मनशांनी हें सोदूच एक विशय जायना आशिल्ले. ते एक सामान असो, एक पुस्तक असो, अवंगल असो, ताजी जागो म्हण एक आसता. ते ताजी जाग्यार आमी दवरलो म्हण जाल्यार काडलेल्यांनी खंडीत जावन आमकां कसले गायसो करचे विशय येवना. ते अभ्यास आमी सांदकून रूढी करून आयली म्हण जाल्यार आमगेल्या आंगा भितर ते वाडून येता. आमकां सुरे कश्ट दिशा पुरो, करकर दिशा पुरो. आमगेल्या आनमान सांगता कच्चला बांगेल करकर म्हण दिशा पुरो जाल्यार करताची आमकां ते अभ्यासार पडटा. तेन्ना म्हळ्यार म्हणके म्हगेल्या अन्नाक मस्त शिस्त आशिल्लो. एक हांतुळची म्हळ्यारीची एक मिरीपण अशी अन्नान हांतुळची आशिल्लें. आमकां तेन्ना मना वचचे न्ही आशिल्लें जाल्यार आमी केलो जनाल घर कडेन गेलेले तेन्ना वॉटराशी एक हांतूळ घालचें, ताजेर एक बेडशीट अशें उडयल्या म्हणके घालचें, वयली पुरो उडोवन दवरल्या वरें आसूचें. आमगेले जिवा दिसता आशिल्लें अशी हांतुळतावे, अशी हांतूळ घेतावे म्हणून. मागीर ताणें दिलेलें हांतूळ आमी वापस पापून चंद करून मडच्यो चंद करून आमगेल्या अन्नान नम केलेले नमुन्यार न्हय जाल्यारीची ताजी लागीं जावं तितलें पुणी करचें आमी प्रयत्न करगे न्हू. स्वच्छ करगे आमी निरता आशिल्लींची तितलें मात्र वे आमगेले आमगेले ते दोनूय अवंगल जाल्यार असो ते उपयोग जल सदना उठ करून उंबळ्ळो चंद करून घडी घालनो. ते एक बैरासा जेवो गुटला न्हू चंद करून घडी घाललेले आमगेल्या आम्माला न्ही अन्नाल मांचारी ते उशा मुळान तूं म्हळ्यार हांतला मुळान दवरगे न्हू. हाय सकाळीं उठयता ती घडी चंद एक म्हण इस्त्री पॅट दवरगे न्ही इस्त्री केल्या म्हणके न्हय जाल्यारीची ताजी लागीं ती घडी जेताना आमी ते भायर काडटाना भारी खूश जाता आशिल्लें आमकां. कित्याक म्हण आमगेल्या गांवांत करंट नाशिल्लें. ते करंट ना देखून तेच आमगेली इस्त्री पॅट आशिल्ली. तशी ते करताची म्हगेल्या अन्नान आमकां केन्नाय आमकां म्हणचे आशिल्लें पांय धुवन जेतरी घरा आयसर पांय धुवका. पांय धुवन जेतरी थंय एक फुटू गोणी पट आसता ते पांय धुवचे जागे लागीं ताका पांय पुसून येवका म्हणचे आशिल्लें. आमकां एक मिनटा काम ते पांय अशी गश्टून घेवन येवचे जाल्यार आमगेले पांय कितले फूट जाता, ताजे मुखार आसूचें न्यायालय कितलें फूट व्हरता. एक पांया प्रिंट येता की ते पुसून गेलेल्यांक ते न्यायालय पळयतना कितलें खूश जाता. आमी केल्या व्हडा अन्नाल वेर बेजारू खूब आशिल्लें तेन्ना जेवका म्हणून पांय धुवन पांय पुशीन अशें येत आशिल्लें हांव. तेन्ना अन्ना कळत आशिल्लें ही जेवका म्हणून केला हें म्हणून. कित्याक म्हण आमगे ते घर कडेन तशें पुरो चुकची चान्स ना. आनी म्हगेल्या अनम आनी म्हगेल्या अम्माल विशय हांव केन्नाय सांगता जाल्यार आमगेले एक हळ्ळेन तूल वासर जाल्यारीची
वासरे भारी शिस्तार दवरलेली या रान्नीर एक वायलार एक आनी हातां मेळची तशी सामान आयदनां तशीची अमकी आयदनां अमकी कतिराची कापी करची ते बुरकुळो ते हुनुदका बुरकुळो कापी करच्याक एक उरवळी ते मागीर धंपुच्या ताका तिची मांडी डब्बी पुरा थंयची हात घाल सदर मेळका जाल्यार सासम मीठ मिरसांग हळदी पिट्टी आतांच्या म्हणके घर नाही तेद्दां ते हळ्ळेन तुल घरा जाल्यारीची ते फळ्या वेर जाल्यारीची मिगेल अम्मान आनी आनमान एक छंद करून घेवन शिस्तार दवरलेले ते शिस्तार आशिल्ले निमित्त आमगेल घर कडेन येयला म्हणचे आशिल्ले अये बा म्हयनात बघता ते गेल्यार कोण जाल्यार गोत ना तिलार बरें रांदप करूं येता म्हण घेवन आमकां ते आयकतना खूश येता आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार खंयचें सामान खंय दवरका पळय थंय आसता तो हांव मी केलो जनान भायर सरून येतात पळोवका त्या रुमा वचून पळोवका कापड्या कडेन बैरासे कडेन ते भांगर घाला जाल्यार भांगरा पेटये कडेन मेकअप केला जाल्यार मेकअपा सामग्री कडेन मंचार इतलें सामानू न्यालार इतलें सामानू खुर्चेर इतलें सामानू ड्रेसिंग टेबलार इतलें सामानू देवा बाय सरलेले 2 जाणां ह्या नमुने सामान पतलान दवरला मोहनी म्हण दिसता ते कसले म्हळ्यार असड्डे ते काळल सामानू ते हातान तशी दवरलेले जाल्यार आमकां न्ही तांकां आराम जाता तशिल्ले आमकां पळोवचें सोडी तांकां ते वट्ट करूं आराम कितले की घर कडेन चेडूवान सामान खेळल तेन्ना घेवन खेळची सामान घेवन खेळल तेन्ना कोणी सोयऱ्यान भितर आयल्यार कसं करचें म्हणून कळना त्या नमुने सामान पतला नासता तेन्ना ते चेडूवांनी तांणी जावन ते एक बॉक्सा भितर घालची की एक बुटे भितर घालची की अभ्यास तांणी अभ्यास करून घेतलो म्हण जाल्यार तांकां त्या अभ्यासांगा भितर वाडटा शिस्त वाडटा शिस्त केवल घरा देखरेखेंत मात्र न्ही प्रत्येकान तूं शिस्त आसका आमी एक अवंगल नेश्यांतूय ते आमी एक भायर वताना वार्डिके वताना कसल्याक चंद करून अवंगल घालून वता ती आमी एक शिस्तार वचका ते सभेक तक्क जावन आमी चलका ते सभेन तो आमी एक सकडाल जनाल वटू एक केवल दिशान जमळ खातीर थंय वताना आमी कशी ते चंद करून ड्रेस करून वता की कशी आमी ते सभा मर्याद पुरा राखून दवरता की प्रत्येकान तूं शिस्त आसका उलयतान जावो उल्लोच विशयांत जावो तांत एक शिस्त आसका ಒಟ್ಟು एक पुरा जन 4 जन मेळ्ळी ती म्हणू ಒಟ್ಟು गलाट करचो उल्लोचे 4 जनांना अट्रॅक्शन आमगेल सायड येवका म्हण घेवन एक नमुने वडवडान उल्लोचे कुशाल म्हण लेखून घेवन कोणाकी बँगे बांदचे हें पुरा केलें हाका शिस्त म्हणाची शिस्तार आसका एक गुंपा भितरी एक शिस्तार आसल्यार आमकांय मर्याद चड ते सभेकय एक चंदाय कितले की कडेन आपयताची आमकां तूं आमी कितले घंटा येवका म्हण घेवन आमी खंडिता तितले घंटा येवच्या भायर सर नासता ती जाल्यार कारणांतर जावन वाडटे री आमकां चिके वेळ जेवच्या पुरो ट्राफिका आमी जाम जेवच्या पुरो ती एक कसलेय एक कारणान आमकां वेळ जेवच्या पुरो ती जाल्यार हे काय व्हडना बा 5-10 मिनीट नवे म्हूण आमी राखोवच्यो सोडची न्ही आमगेले फस्ट कसन म्हळ्यार हांव तुका 9:30 येता म्हूण सांगिल्लें भोवशा एक 10 मिनीट लेट जेवच्या पुरो म्हूण आमी तांकां फोन करून आतां कसलें फोन करूं कांय कश्ट ना प्रती एकल्याक हाता भितर दुनिया मुट्टी मे म्हळ्यार हाता भितर फोन आसता फोन केले जाल्यार सांगली म्हण जाल्यार तांणी गायसोकार राखची काम करता आमी एक निराळ दत्ताची कित्याक म्हळ्यार आमी तांकां सांगलां तांणी आमकां राखता आसा ती जाल्यार आमी शिके वेळ देता म्हूण तांकां कळटा म्हणचे एक विशय कित्याक म्हळ्यार आमगेल मात्र न्ही आनी एकल्या समयाकय मस्त मोल आसा आमी कोणातय गेलेले तेन्ना तांगेल घरा एक शिस्त आसता आमी तांगे ते गेलेले तेन्ना आमगेल शिस्त तांगेल घर कडेन घालच्या पळोवत न्ही ते तांगेल घरा एक शिस्त आसा त्या अमके नमुन्यार चलका म्हणजे तांगे ते एक क्रम आसा त्या प्रकार आमी चेल्यार मात्र न्हय तांगे ते आमी राबूं जाता आमी तांगे ते राबले मागीर आमकां जावका जाल्यार तशें आसून गे न्हू तांणी सगळे घरच्यान आमकां एडजस्ट जावन वचका म्हण आमी लेखचेच पळय ताका शिस्त म्हणाची तांणी पुरा वग्गी उठयतले अशा पुरो ती आमी ते 10 घंटे न्हिदल म्हण जाल्यार तांगेले कामाक कितलो तोंदर जाता मागीर तुमी उठयले मागीर तांणी केच करका आनीक करका तुमगेले ಸ್ವಲ್ಪ उलोवन बसका तांकांय भायर वच्चें आसच्या पुरो कामां वच्चें आसच्या पुरो चेडूं पेटोवचें आसच्या पुरो एके तुमी आरामेर उठान घेवन तांणी पिवन न्हावन सकट म्हणटाना तांगेले कामाचें येवच्या पुरो कोयर काडून पुसूच्या पुरो हें पुरो आसतना शिस्त ना जाल्यार कितले कश्ट जातले
त्या दुखून तांगेल घरची एक शिस्त तांगेल घरकडची एक क्रम म्हूण आसता आमी तांगे ते राबले म्हूण जाल्यार तांगेल घरा जेवका जाल्यार म्हणल्यार चलका जाल्यार आमगेलें काम नवें आमगेल घरा आमी कशी आशा ते आमगेल खुशी बट आनेकल्या घरकड तांगेल शिस्तुभंग आमी करच्या नज खंडित करूं नज केलो जाणां न हांव पळयलां केलो जाणां ते वच्चे पळय गो टीव्हीर ते चिकीची मॅच घाली तिगेल माई त्या टायमार सिरियल पळोवच्या पुरो एका तिगेल चेडू आनी कसं की पळोवच्या पुरो ती आमकां मॅच पळोवचें आसच्या पुरो आमी सांगिल्ल्याक पाप ती बायल मनीस दाक्षिणेर घालच्या पुरो जाल्यार ताजे फुडें आमी एक चूर विचार करका वय गो आतां ह्या वेळाक तुमी ते कोणी कसं पळोवचे समय वय हो म्हण निमगून बाई मिगेल माई सिरियल पळयता म्हळ्यार एक दीस आमी मॅच सोडल्या कांय व्हडना कित्याक म्हळ्यार तें तिगेल घर तिगेल मांगेल घर ना आतां कोणी आमगे ते कसं पळयना आतां बाको आड आमगे ते टी व्ही पळयता म्हणटा ना तशें जाल्यार एक चूर मॅच घाल तुवें हांव चिके पळयता म्हणून एक शिस्तार विनंती करचें एक आमगेलें कर्तव्य कोणी एक आमकां कामां जबाबदार दिल्ली म्हूण जाल्यार आमी त्या विशयान करता म्हूण सांगली मागीर कसलच्या तस तुमी जबाबदार आमकां दिलेलें कामान तूं मिगेल कार्यक्रम खंय ते पावला हांव ते खंय ते पावयला म्हणशें तांकां आमी एक अपडेट करचें म्हणटात ताका म्हळ्यार कालानुकालाक तांकां एक विचारार आमी तांकां तिळसीत आसूचें त्या वेळी एक शिस्तू ना जाल्यार तुमी केन्ना कसं सांगता की म्हणटा न्ही राखत बसले म्हण जाल्यार तांगेले मनाक कितलें दुखतलें अयो देवा हांवें किगेलें सांगिल्लें कसं जलकी म्हूण घेवन तांगेले मना येनावें तें सांगचें एक शिस्तू इतलें मात्र न्ही एक गुंपा भितर आसतना कसो उरलो का हांव आनी तूं मात्र आसतना कसो उरलो का एक गुंपा भितर उलयता आसतना उलोवचें ना म्हूण विंगड हांव आनी तूं मात्र आसतना अंतरंगा विशयी आमी कसो नाही उलयत तें एक विंगड त्या गुंपा भितर आमी 10 जाणां ओट्याकले शिवाय आमी गुंपांत एक विंगड जेवचें जायना एक गुंप बसून उलयता आसतना एक मनशां आमी सायडा व्हरून घेवन कसं की गुडूं उलयलें म्हण जाल्यार कितलें असभ्य दिसच्या पुरो एके हगूर तांगेलें कसं की शब्द सांगल्यार कितलें असभ्य दिसच्या पुरो गुंप आसतना गुंपा वट्ट गोविंदा जेवका जाता आमी न्ही तुमी मात्र आसतना खंडीत जावन आमी कसं नाही आमगेल्या अंतरंगाचे उलोवच्या पुरो जाल्यार आनेकल्याल मना दुखोवचें हक्कू आमकां खंडीत ना आनेकल्याल मना दुखोवन आमगेले एक शिस्तुभंग करचें आमी खंडीत करूं नज केलो घरकडे पाप चेली कामां वता ती तांणी पुरो जावन घरा येता ती घरा येयली तेन्ना कसं पळोवचें बामणान इतला लावंगलें चेडवाल इतला लावंगलें मांगेल कसं पुणी काम हें पुरा राशी पळयल्यार तिका पिशी लागनावें ताजे बदलाक हांवें तुगेलो टसगो म्हूण पुरा जनान भरसून तांगेल काम हें मिगेल जबाबदारी साना काम एकल्यान पेपर हाडून दवरचें एकल्यान जेवण जालें मागीर डायनींग टेबल पुसूचें एका डायनींग टेबलार दवरून वासरे व्हरून तें पुरो सामान दवरचो एके कोणी एकल्यान तें सामान सानान तो रितान घेवन हून करचें की एके फ्रिजा दवरचें की करचें एके जेवणा बशी फुडें टेबल सेट करचें वाटिकी दवलिकी दायकी पुरो हाडून दवरचें इतलें केल्यारीची एक व्हड उपकार नवें त्या वेळी एक शिस्तूच नवें एक शिस्तारी घर चलोवका जाल्यार एकाकल्यान न्ही कोरका म्हूण राखूं जायना नवें पुरा जनान बरसल्यार मात्र ताका एक शिस्त म्हणटा ती एक सभेन तूं ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು म्हणटाचे ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವರು ಗಣ್ಯರು ವೈ ಜಲ येद्रा बेसून आयकतलवरेन तांणी गण्यांची तादकून वयर आशिल्ल्यांक गण्यरू आमी आयिल्ल्यांक आमी आभारी म्हणटाना येद्रा आशिल्ल सभिकाकय येद्रा आशिल्ल सभिकांक गण्यांकय आमी आभारी म्हूण सांगचे एक अभ्यासू तो एक शिस्त नवें येद्रा आशिल्ल सभिक हांगेले एक कार्यक्रम पुरो तांगे जवाब तांगेले कसं की काम आशिल्लें पुरा सायडा दवर घेवन हे कार्यक्रम चंद काणसुका तांणी आमकां एक आमंत्रण दिलां आमी वचका म्हूण घेवन येवन आसता ती तांकां तुमी एक आयिल्ल्याक एक कृतज्ञता दाखोवचें त्या वेळी एक शिस्ता भितर येता नवें आनी एक व्हड सभे भितर 4 जण व्हड मनशां येवन सभासद जावन बसलीं ती वेदिकेर आशिल्ल्यांनी
आज आमगेले सभेक आमगेलं आमंत्रणा वयरी तो आयला वो आयला तो आयला म्हण एक 4 जणांना नांव मात्र सांगल्यार बाकीच्या कशी दिसता. हांव तसलें नगण्य मनीस वे आनी मात्र गण्य वे म्हण दिसना हांवें. ते देखून कोणालें नांव सांगून तांकां स्वागत करचे बदलाक सामान्य जावन सार्वत्रिक जावन एक पुरा जना गण्याल सालार घालगेन एक धन्यवाद सांगल्यार तो बाई एक शिस्तूची कितले की कडेन खाताची पित्ताची ते ग्लास पुरा थंयची दवरताची त्या मागीर वचून पळयतना तितलें बेजार दिसता म्हळ्यार ताजे बदला थंय सुरवेक एक बास्केट की बुट्टी की दवरून घेवन खावन जालें सदां तांकां घालचीत आसल्यार एक वेवस्था आसल्यार कितलें शिस्त दिसता. आमी एक कडेन गेलेले तेन्ना एक घरकडे मिटींग जाता आशिल्लें. आमी 8 की 10 जण आशिल्लींची घरकड मिटींग जाता आशिल्लें आनी त्याच घरकड आमकां जेवण आशिल्लें. आमगेलें मिटींग जाताना पोशा 10-10:30 घंटे कितकी तितले भितर रांदप कैद करूं जायना पळय बायल मनशाक. जाल्यारीची तिणें आमी पावका जाल्यार फुडेंची मिक्सीर घालचें आशिल्लें घालचें कुकरा घालचें आशिल्लें घालचें हें पुरा करून आमगेले मिटिंगाक कसलेय तोंदरे जायना तशी तिगेलें काम ती करत गेलें. आमकां तें रांदप जाताच म्हूण समीत कळ्ळी कित्या म्हळ्यार तें तिगेलें शिस्त तें तिगेलें काम करचें एक विधान तें कित्या म्हळ्यार ते मिटिंगाक ती कसलेची आवश्यकता ना आशा पुरो तिगेलें बांबूण तांतू मुख्य आशा पुरो जाल्यार त्या मिटिंगा आपल्या निमित्त कसलें अड्डी आतंक जावचें ना मिगेले कामां कसलें जावचें ना म्हूण घेवन करेक्ट जावन घेवन आमी वचका जाल्यार फुडेंची अर्द अर्द तिगेलें काम करून घेवन आमकां एक स्वागत करून मागीर तिगेली इतल्यान ती काम करून येताना आमकां बायल मनशां जावन आशिल्लें तशें येवचें मन येतवय. मागीर जेवण जातारी आमी पुरा बायल मनशान वट्ट करून घेवन तें बदलल बत्तर करची की आनेक करची की तिको सहाय करून घेवन सहाय म्हणाचें आमी आमगेलें कर्तव्य आमी करून तिगेलें वट्ट बरसून तें एक शिस्त आमी तें सोयर आसा पुरो जाल्यार आमी वयर दुखून देंवन येयले न्ही. आमी तांगेले मदीं एक आमकां तांणी एक आमंत्रण दिवन आमकां एक प्रितीन एक आमकां एक जेवण की आनी कितें दिता म्हण जाल्यार ताजे अर्थ आमी व्हड म्हण न्ही तांकां आमगेले वयर मस्त प्रीत आसा म्हणून. आनी एक आसता केलो जनाले तें तुका गोत्तस म्हणलें किल गो तें तशें म्हणलें किलें अरे तूं लेखची कसलें तूं लेखची बदलाक पळय गो तें अशें तुका गोतस वे तुका तें कळ्ळा वे ते विशय अशें जाल्ला अशें जावचें आसा म्हणून सांगच्यान तूं आमकां कसलें तोंदरेस की कांय ना. तो एक शिस्त केलो कडेन आसता अर्डिक मुंजी सकट म्हणटाना अशान लग्न जाऊ भितरी तशान धड 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 धांवन वचून तांकां मात्र न्ही तांगेले सुತ್ತमुत्त आशिल्ले एक 7-8 जाणां जाग दवरून घेवन वयसून आसता ती. केलो जनाक डायबिटीस आसता जेवणा टायमा भितर जेवना जाल्यार जायना. केलो जनाक जेवण जावन दूर दूर वच्चें आसता. केलो जनाक ते प्राय जालेले घरकड कोणी पुणी आसता ती तांकां तांणी पळोवन घेवचें आसता चेडवां पळोवन घेवचें आसता ते देखून वग्गी जेवण करून घेवन वच्चें आसता. आमी आमगेले जबाबदार मात्र न्ही आमगेले एक 7-8 जनाले पान एक कपन धरून घेतले म्हण जाल्यार हानी पुरा खंय वचका हानी पुरा खंय वचका ते देखून येदे तांगेले वयरी दय दवरन तांगेले ते कश्टाक आमी आलोचन करून खंडीत आमकां जावका जाल्यार आमकां अनिवार्य जाल्यार आमी जेवणा बसया जाल्यार 7-8 जनां आमी रोल दवरून घेवन आमी एक की युद्धा विन्न जाल्या वरीची करचें तें शिस्त खंडीत न्हय नवे खंडीत शिस्त न्हय नव तें केलो पंता वाडूरा बिल्यांनी तशीची देवस्थानांत की हांगा की ते केली कटार दवरून घेवन दडा दडा धांवन वाडटाना खंय तरी एक पांय निसरून पडलें म्हण जाल्यार कटारा आशिल्लें सामान तें रांदप तें वाडतलें मात न्ही बसतलें आंगारी पडली म्हण जाल्यार कसो जायत कितलें अवघड जायत तांकां कितलें कश्ट जायत मात न्ही ते खावची वस्तू कितलो व्यर्थ जावन वचत ते देखून
वाडतान तशी गवजी कोरका म्हणसवे वाडतान गलाट कोरका म्हणसवे खंडित ना चंदायरी शिस्तारी नयविनयारी मोगारी खायती पियाती कोरग्यान वाडच्यान तूं एक शिस्त आसा अशी प्रत्येक सामान दवरच्यान तुजें प्रत्येक कडेन एक आमगेलें काम जेवो आतां आमी खंय वच्चे आस म्हण जाल्यार वच्ची खडे घडयेर ते आमगेलें पॅकींग करची न्ही भाय वच्चे आसा म्हणजे आमकां सुरवेक गोत आसता आनी वारी जावंक घेवन आमी आकस्मीक जावन भायर सरली म्हणजे ते विशय विंगड जाल्यार 2 दिसां फुडेंची आमगेलें एक पेटारो तयार केलो म्हण जाल्यार खडे घडयेर समीत आमी एक वरेन सामान सोडून वचचें आवश्यकत पडना म्हूण म्हगेल्या मनान दिसता खंय वताना एक लिस्ट करून दवरया आमी कसकसान व्हरका कसकसान व्हरवस आमकां म्हूण घेवन तें लिस्ट आमगेलें आसा म्हण जाल्यार केन्नाय वताना हांव कसो घाल्ला वखद ब्रश पेस्ट बैरासू आमगेले घरकडेन घालचें अवंगालें बारातान घालचें अवंगालें अशी प्रत्येक तांतू बरयलें म्हण जाल्यार चप्पल घरा घाल चप्पल आमी एक वेळा ताजे वेळार अशी दोळ घाल म्हण जाल्यार तें आमी कसन व्हेल्ला कसन व्हरनी म्हणचें आमकां तेंची सांगता तेवे एक शिस्त देवा कुडान तूं देवा भजन करतना तुमी समज देवा पळयल्यार तो देव हासता अशी दिसता कित्या म्हळ्यार तो फुटू जावन आसता केलो कडेन देवा कुडान तूं मस्त फूल दवरता ती मस्त सकड अगरबत्ती लायता ती जाल्यार ते अगरबत्तीची धूळ पुरा उड्डून मुर्तीर न्ही फोटोर बैसून म्हाका केलो वेळा देवा उसर खेळू देत की ना की त्यान मने धुळी मांडल्या म्हूण दिसता आमी कशी नित्य न्हावन फुट जावन आमगेल्या आंगाचें वस्त्र बदलावण करता की तशीची ते देवा कुडा आशिल्लें कोयर काण फूल आमकां दवरूंक फूल मेळ्ळी जाल्यार व्हडना कोयर काण स्वच्छ करून घेवन देवा कुड फुट दवरून घेवन थंय एक दिव लायल्यार कितलो चंदाय आसता का आत्मनिवेदन करूंक आमकां एक जाग जावका आमकां आत्मनिवेदन करतना थंय एक पॉझिटिव्ह एनर्जी जेवका ते पॉझिटिव्ह एनर्जी जेवका जाल्यार थंय एक समर्पक जावन शिस्ताचें एक जाग जेवका अशी प्रत्येक कडेन शिस्त म्हणजे आयल म्हण जाल्यार सुरे आमकां ते खरखर दिशा पुरो हें कसं न्ही जैलर वे म्हण दिशा पुरो हें कसं न्ही मिलिटरीच वे म्हण दिशा पुरो जाल्यार करता 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 आमकां त्या अभ्यासार पडले मागीर त्या मागीर व्हड कश्ट म्हण दिसना कशी आमी उठान दान घासिता की कशी उठान आमी तान्नी पिता की कशी दनपार जेवण करता की तशींच हें प्रत्येक वस्तू आमगेले वटूची आमगेले हेंची क्रम म्हणचे एक जावन तो शिस्त पळयतना बाकीच्यांनी आमगेले आत्मा संतोश जाता त्या देखून चेडवां जायत बायल मनशां जायत दादले मनशां जायत प्राय जालेले जायत तांगेले एक एक कर्तव्यान तूं शिस्त एक प्रारंभ केले म्हण जाल्यार जीवन तांकां मात्र न्ही तांकां पळयतल्यांकय तांगेले वोट राबतल्यांकय सह्य जाता म्हणून म्हगेलो अभिप्राय आमगेलें जीवन आमकांय सह्य जेवका आमगेले वोट आशिल्ल्याकय सह्य जेवका असह्य जावचें नज अब्बा कसल अंटायडी मनीस अब्बा म्हणचे नमुन्यार जावचें नज एक सान सान कामान एक चंदा येवचें म्हण जाल्यार ताका व्हडा व्हडा खर्च ना ताका सुचें एक शिस्तबद्ध जीवन आनी अनेकल्या समयाकी अनेकल्या विशयाकी अनेकल्या भावनेकी मोल दिवन घेवन तक्क तक्क जावन आमगेलें मन आमी दवरून घेतलें म्हण जाल्यार सुललित जीवन आमी काडूं साध्य जाता त्या देखून आज देखून आमी कशी वखद आमी डॉक्टर सांगला म्हणके टायमार घेता की कशी आमकां पोट्टा जोर भूक जेवका जाल्यार फुडें आमी जेवण करता की एक टायम मेंटेन करून कशी आमी न्हिदता की कशी आमी एक सिरियला टायमार राखून बसून त्या टायमार उडगासान आमी घालता की तशीची प्रत्येकाक आमी एक एक शिस्त दवरून घेतलो म्हण जाल्यार आमकां जीवन आमगेलें भारी संतोशार चलच्यान तूं कांय संशय ना हें म्हगेलो अभिप्राय म्हण सांगताची
हें जबाबदारी तुमगेली आमगेली सगळाली म्हूण सांगून एक शिस्तबद्ध जीवन काडया. त्या शिस्तान तूं आमी सगळ्यांकय तोंदर जायना तशिली, आमगेले निमित्त कोणाकय तोंदर जायना तशी, आनी एकल्या निमित्तय आमकां तोंदर मेळनाशी आमी दीस काडका जाल्यार आमी एक डिसिप्लिन्ड शिस्तबद्ध जीवन काडका म्हूण सांगताची आयची मिगेल हो अध्याय हांगा राबयता. सगळ्यांकय मिगेल नमस्कार.